नमस्कार, गोवा मिडडेत अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात। कुठ्ठाळे पुलावयल्यान काल राती उसरा एक गाडी जुवारी न्हंयत पडली। गाडयेत 4 जाण आशिल्ले म्हूण सुत्रां सांगता। राती 1:30 डॉनाची गजाल। सकाळच्यान पुलीस, नेव्ही, फायर ब्रिगेडीचे सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन झुंजा पावंड्यार चल्लां। फामिली कुठ्ठाळची म्हूण सध्या कळटा, मात खात्री जाय मेरेन पुलीस नांवां जाहीर करचे ना। टीम प्रुडंट राती सावन ग्राउंड झिरोचेर। आता मी कुठ्ठाळी ब्रिजाचेर आसा आणि सद्याक जे आमकां अपडेट जो आसा म्हणजे एक जे आमी फर्स्ट स्टुडंटाचेर एक न्यूज ब्रेक केल्ली की एक डस्टर गाडी 4 लोक आशिल्ले, एक बायल चलयताली, खंय तरी जुवारी ब्रिजाचेर हे बॅरियर फोडून ओवरटेक करतना उदकान पडिल्ली जुवारी रिवराचेर। आतां लेटस्ट अपडेट अशी आसा की सद्याक तरी कोस्टल पुलीस जे आसा तांचे प्रयत्न चालू आसा गाडी रिकवर करपाक, जावं जे कोण मनीस शिरकल्या जावं ट्रॅप जाल्या तांकां रिकवर करपाचे प्रयत्न चालू आसा। आतां मेरेन तरी हे घटनाक एक अरावंड 2 वरां जालीं, पूण सद्याक तरी गाडी मेळूंक ना आनी ते मनीसय मेळूंक ना। आनी जे आमकां सद्याक जे सूत्र सांगता ते हिशोबान आतां खंय सद्याक हे एक्सिडेंट जे विक्टीम आसा जावं ती गाडी रिकवर करपाक सद्याक ऑलरेडी नेव्ही आनी कोस्ट गार्डाक इन्फॉर्म केल्ले आसा। फाटल्यान नाव काडून व्हिडिओ आमी जुवारी बिचारा सकाळी तुमकां अपडेट दिल्ली गाडये बद्दल। नेव्हीचे जे डायवर्स येवपाचे, नेव्हीची बोट येवपाच्या ती पावली ना, म्हणजे तेंच्यानी सांगलां 8:30 to 9 पर्यंत हांगा स्पॉटार पावतले, म्हणजे इक्विपमेंट बी सगळे रेडी करून तुमी पळोवपाक शकता। पण दिल्ली जी बोट जे कंस्ट्रक्शन हांगा पुलाचेर जाता ती बोट घेवन पुलिसांनी एक हांगासर फेरी मारून जस्ट ट्राय करून पयलीं कितें दिसता जाल्यार जस्ट हांगासर सगळ्याक नजर मारून ते कितें आयडेंटिफाय जाता कितें दिसता काय पळोवन ते रिटर्न कॅवटेन गेल्या। Details per se we have nothing. The only thing is that people have been saying that the car belongs to Priscilla De Cruz from Lotoli, Dexter. We hope it is not true. I have been to their house. I have informed her father, and we hope against hopes that it is not true. The fact is the car is not at home. The fact is that she is not at home. Not reachable. They are also not reachable. काल भायर सरलेली ती पणजे वचपाक ते आमकां खबर ना, पूण ती भायर सरलेली खंय वचपाक तें आमकां खबर ना। कोण कोण आसले गाडयेन But now for me to make a statement like that is difficult because I do not know. Okay. पूण लोक सांगतात 4 जाण आशिल्ले म्हणून, आनी म्हाका कोणें सांगलें कितें ते went to celebrate a birthday party म्हणून, but nobody is in a position to confirm. अलेक्स सिक्वेरा बाब न्हंयचे आमदार हांगासर पावले। इनिशियल इन्फॉर्मेशन जी मेळटा गाडी पयले आनी तांकां फॅमिली कडल्यान जी इन्फॉर्मेशन मेळटा ते म्हणटा तेंच्या क्लोज रिलेटीव आसली, हजबंड वायफ, जो 12-13 वर्साचो भुरगो आहा, तो म्हणटा की ती आसना जाल्यार पुरो म्हणून इनिशियल इन्फॉर्मेशन मेळटा तितूंतल्यान तेंचे फॅमिलीक इन्फॉर्म केले। अशे 4 जाण गाडयेन आसले, 3 जेंट्स आनी एक लेडीज गाडयेन आसली अशें अलेक्स सिक्वेरान इन्फॉर्मेशन दिला तिचे फॅमिली रिलेटेड। पण खरे डिटेल्स खरे म्हणजे कोण एक्झॅक्टली नांवां कितें जरी सद्या इनिशियल इन्फॉर्मेशन आसलें, इनिशियल इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान ती फुडें येयल्या, तरी जो पर्यंत गाडी भायर काडिना, जो पर्यंत प्रॉपर्ली आयडेंटिफाय करना तो पर्यंत पुलीस वा कोणीच रिलीज करचे ना, मिडियाचेरू ती नांवां येवची। पण इनिशियल राती जो इन्सिडंट जुवारी ब्रिजाचेर जालो तो तुमी प्रुडंटाचेर पयलाच आसतलो। आमी आतां सकाळ जाली आनी आमी जुवारी ब्रिजाचेर आहा आनी राती आमकां कळनासलें एक्झॅक्टली हांगासर कितें जालां। इनिशियल कळ्ळें गाडी हांगासरल्यान हे बॅरिकेड मोडून सकयल ब्रिजाचे हे मोडून सकयल गेली म्हणून। एक्झॅक्टली कितें जालें आमकां ते सावथ गोवा ट्रॅफिक DYSP धर्मेश आंगले जे आहा तांकां जे कितें कितें इन्फॉर्मेशन आहा तेंचे कडल्यान जाणून घेया। इन्सिडेंट केन्ना जालो, कितें जालो आनी कितें कळटा आतां इनिशियल? एक्झॅक्टली 1 सुमार आमकां म्हापशे पुलीस स्टेशनाचेर फोन आयिल्लो
आनी कंट्रोलांतल्यान म्हाका मॅसेज आयली की असो इन्सिडंट जाला, एक गाडी पुला वयल्यान गेला म्हणून. सो इमिजिएटली आमच्या स्टाफान हें केलें, तांकां ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पावयल्लें. सो आनी आमचो स्टाफ आसता तो स्पॉटार पावलो, बट व्हेकल सकयल ऑलरेडी गेल्ली. सो एक ऑन लोकरान खंय फोन केल्लो की असो इन्सिडंट जाला म्हणून. सो रातीच्यान आमचे म्हापशें पुलीस स्टेशनाचो ऑफिसर आसा ते आमचे DBLचें काम चालू आसा पळय पुलाचें, ते बोटी घेवन हांगा राती ताणें ऑपरेशन केल्लें, सर्च करताले. पूण तांकां राती कांय मेळूना, कारण आतां पसून आमकां दिसती पडना कांय वयलें. सो ऑलरेडी नेवीचे बी आमी रायडर बी आमचे ड्रायव्हर्स आनी ते सगळे मागयले. सो ते दिसाचें काम दिसाचें आतां ते येतले ऑलमोस्ट ऑन द वे आसतले. सो येतकच मागीर ऑपरेशन फुडलें स्टार्ट जातलें. तेजी कोण फॅमिली बी हांगा पावले आनी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें फॅमिली अजून हांव तें डिस्क्लोज करूं शकना, कारण जेन्ना पसून म्हाका कन्फर्म जायना तेन्ना पसून, कित्याक ऑन लोकर जो पळय फाटल्यान आसा तो कितलोसो गाडयेचो नंबर नोट करतलो. आतां आयल्या ते लोक सांगता की आमचो रातीच्यान आमचे 4 लोक मिसींग आसा, तांचे फोन स्विच ऑफ आसा. सो दॅट इज वन क्लू दॅट दे मे बी आसूं शकता म्हणून. बट अनलेस अँड अंटील आय एम कन्फर्म्ड आय कॅनॉट डिस्क्लोज द नेम्स. पण गाडी खंयच्यान येताली कितें जालें? गाडी फ्रॉम कोर्तालीम सायड टुवर्ड पणजी सायड येताली, आनी स्पीड मार्क्स पळयत जाल्यार कळटा गाडयेक मातसो वेग आशिल्लो, आनी हे रायट सायडीन आपटून ती सकयल गेले. आतां फक्त सोदून काडपाचें न्ही, नेविगेट रायडर्स येयले की सोदून काडून ड्रायव्हर्स येतले. आतां ऑलरेडी तांकां राती इन्फॉर्मेशन पावयलें. हांव आत्तां आमच्या कंट्रोलाच्या थ्रू तांचे कडेन मॅसेज पावयल्या तांकां. सो दे आर गेटींग रेडी, दे आर म्हणजे ऑलमोस्ट स्टार्ट जालें आसतलें. लोकसभेतलो फुडारी अधीर रंजन चौधरीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचो अपमान केलो म्हूण संसदेत BJPन ताणून धरले. सोनिया गांधी आणि अधीर रंजन चौधरीन बायलांची आणि आदिवासी समाजाची माफी मागची म्हूण BJPचो नेट. काँग्रेस खंय आदिवासी आणि बायलां विरोधी, चौधरीन खंय मुर्मूक राष्ट्रपत्नी म्हणली. काँग्रेसीन हे विशीं कांयच खुलासो केल्लो ना. पंचायतीचे वेंचणुके आदी 64 जाण पंच जाले. पंचायत वेंचणुकेक अर्ज फाटीं घेवपाचे काल निमणो दीस. एकूण 621 जाणांनी अर्ज फाटीं घेतले. प्रतिस्पर्धी उमेदवार नाशिल्ल्यान 64 जाण बिनविरोध वेंचून आयल्यात. 10 ऑगस्टाक जावपा आशिल्ल्या वेंचणुकेंत एकूण 5038 उमेदवार वेंचणूक लढयतले. निकाल 12 ऑगस्टाक. जनरल इलेक्शन जे आसा 186 विलेज पंचायतीचे आयज विड्रॉल आशिल्लो लास्ट डे. सगळे काल सुटी दिले, आज विड्रॉल आशिल्ले. आनी आतां जे लिस्ट आयला तांचे म्हणण्यानुसार पेडणे तालुक्यात 489 कॅन्डिडेट रावले पंचायतींनी. कॅन्डिडेट विड्रॉ जाले 35. टोटल कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट म्हणटा ते 450 आसा, आनी अनअपोज कॅन्डिडेट 4 आयले. बिचोली हांगा वॅलीड 63 कॅन्डिडेटांनी विड्रॉ केले. टोटल कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट 380, अनअपोज 9. 70 हांगा 63 कॅन्डिडेट विड्रॉ. टोटल कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट 259, अनअपोज 11. बार्देजान 134 कॅन्डिडेट विड्रॉ केले. 995 कॅन्डिडेट आता कंटेस्ट करता इलेक्शन्स. 13 कॅन्डिडेट अनअपोज आयले जिखून. आनी तिसवाडीन 56 कॅन्डिडेटांनी विड्रॉ केले. 583 कॅन्डिडेट आसा आतां इलेक्शनाक रावल्यात, आनी 4 कॅन्डिडेट अनअपोज आयले. तशेंच पोंडा तालुक्यात 58 कॅन्डिडेटांनी विड्रॉ केले. 601 कॅन्डिडेट आता कॉन्टेस्ट करता, आनी 21 कॅन्डिडेट अनअपोज आयला. धारबांदोळा 19 कॅन्डिडेटांनी विड्रॉ केले. 123 कॅन्डिडेट सध्या इलेक्शनाक रावला, आनी 21 कॅन्डिडेट अनअपोज. सांग्यार 33 कॅन्डिडेटांनी विड्रॉ केले. 156 कॅन्डिडेट आता कॉन्टेस्ट करता, आनी फकत 2 कॅन्डिडेट अनअपोज जिखून आयले. सालसेत 64 कॅन्डिडेटांनी विड्रॉ केले. 863 कॅन्डिडेट सध्या कॉन्टेस्ट करता इलेक्शन, आनी 11 कॅन्डिडेट हे अनअपोज आयले. मुरमुगांव म्हणटात ते थंय 28 कॅन्डिडेटांनी विड्रॉ केले. 219 कॅन्डिडेट सध्या कॉन्टेस्ट करता, आनी 21 कॅन्डिडेट अनअपोज आयला. केपें भागान
39 कॅन्डिडेटांनी विड्रॉ केले. 240 कॅन्डिडेट सध्या इलेक्शनाक रावले आणि 4 कॅन्डिडेट अनअपोज जिखून आयले. आणि काणकोण लास्ट जो म्हणटा आमी तातूंत 29 कॅन्डिडेटांनी विड्रॉ केले. 169 कॅन्डिडेट सध्या कॉन्टेस्ट करता इलेक्शन आणि 3 कॅन्डिडेट अनअपोज जिखून आयलेले आसा. सो टोटल जर आमी पळयत 186 पंचायतींनी म्हणटात ते कॅन्डिडेट विड्रॉ जाले 621. कॉन्टेस्ट करता 5038 कॅन्डिडेट आणि 64 कॅन्डिडेट हे अनअपोज. पैंगीण काळशी चिपळेच्या लोकांनी पंचायत वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचें थारायला. फाटले 3 टर्म खंय तांचो वॉर्ड एसटी राखीव, ते भायर खंय 16 किलोमिटराचेर मतदान केंद्र. वॉर्ड जनरल करचो, मतदान केंद्र लागीं हाडचें म्हूण मागणी. तांकां खंय लेखी जाय, नाजाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचेरूय बहिष्कार घालपाची तयारी. 15-20 वर्स जाली कंटिन्यू एसटी आसा वाट आनी एसटी आसल्या कारणान आमकां 16 किलोमिटर थंय वचून वोटींग करचें पडटा. तो बूथ गेल्ल्या 15 वर्सां फाटीं हांगाच गाड्या वोटींग करताले. आतां तेमी 16 किलोमिटर फुडें व्हेला, तिकडे माल्ल्या व्हेला. म्हणटकच आमची मागणी कितें तो आमकां सेपरेट करचें आनी तांकां सेपरेट करचें. कित्याक आमची वोटींग आसा जे 378 वोटींग आसा आनी एसटीचें वोटींग आसा ते 240 आसा. 240 म्हणटकच आमची सेपरेट आनी तेंची सेपरेट करपाची. कितले टर्म जाले आता? आतां चवथो टायम. चौथी टर्म कंटिन्युअस जाला. हय कंटिन्युअस जाला. म्हणटकच आमकां कितें इतले पयस वचून वोटींग करपाक जायना आनी आमची त्या वेळार आमचें काम करपाक शकनात. कित्याक गेल्ले टायमाक आमचो एसटीचोच आमगे सरपंच जालो, पंच जावन सरपंच जालो. तेणी बी आमचें कांय केलें ना हांगा. म्हणल्यार त्या वेळार आमगे काम करूंक शकना जाल्यार आमकां जनरल कॅटेगरी आमकां दिवची न्ही. आनी पयलीं ओबीसी आहले, ओबीसी जनरल आनी एसटी तुमी तिनी कंटिन्यू करात. आतां 4 वर्स कंटिन्यू एसटी म्हळ्यार कशें करपाचें लोकांनी? आमकां तिरवाळ मारले वेगळे करचे आनी आमकां वेगळे करचें. केन्ना जाल्यार कितें करता तुमी? केन्ना जाल्यार आमी मतदान करचें ना. आमी ह्या इलेक्शनाक मतदान करचें ना. हो जो मान्य जाता तो पर्यंत आमी खंयच्या इलेक्शनाक हें करचें ना. वोटींग करचें ना. एमपी इलेक्शना करपा खंयच्या इलेक्शन ना. पण हो स्टँड तुमी पयलीं कित्याक घेवना? आतां इलेक्शन डिक्लेअर गव्हर्नमेंट कोर्टाक पूण तेय भायर पडले. तुमी फॉर्म भरता आसा तो आमदार येता सो खबर आसा तुमकां हो डिक्लेअर करना ते कोण उमेदवार डिक्लेअर करनात. म्हळ्यार फुल्ली डिसिजन तेंगे वेगळें जातलें किंवा तो वेगळे पक्षार रावतलो. गेली 15 वर्सां तुमचेर अन्याय जायला. कंटिन्यू हे कोण पर्पजली करता दिसता? पॉलिटिशियन काय एडमिनिस्ट्रेशन? कशें आसा जेगे हाती पावर आसा ते सगळे करून घेतात. ठराव घेतला की आमकां एडफुजी थंय वोटींग नाका आनी आमकां आमगे सेपरेट जाय. गेले ते फावटी ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी ना म्हूण लोक मतदाना वचपा उरले. गेल्ले सगळे गेल्ले. 15 वर्स फिनिश जाले तेंगेचो एसटीचे म्हणटरी आतां आमी हें करपा न्हय, वोटींग करची न्हय. कोणें तुमकां कन्विन्स केला कित्याक लागून अशें वचपा जाय? आमकां कसलो फायदो ना. कितेंच करपा जाल्यार असो फायदो कसलो आहा? कितें तरी फायदो जावपा जाय. एक वर्सा तरी कितें करूं जाय न्ही कोणें. सरपंच खंयचो आनी पंच बी खंयचो म्हणून 15 वर्सां त्यात निवड येयले ते आमगे हितून वाडा हितून किबल्या भितर ह्या वाडाक कितें केलें तें नेम दाखोवचें. जनरल कित्याक जायना? सगळे फाटी कित्याक कोताय जनरल जाय. आमकां लिगल बरोवन जाय. गव्हर्मेंट थ्रू आमकां जाय लेखी आश्वासन जाय. बाबा आमी फूल फावटी कंटिन्यू करतले आनी हे सेपरेट ते सेपरेट करतले. अशें आमकां कितें तरी आमकां क्लियर जाय. हय अशें आमकां कितें लिगल जाय. तोंडान आमकां नाका. सरकारा विरोधात कोर्टाक वचपा पडलें जाल्यार वयतले. ट्रॉलरांनी एलईडी नुस्तेमारी जावंक जायना. हायकोर्टाची नुस्तेमारी खातें मरीन पुलिसांक देखरेखीक अर्द. ट्रॉलर दर्यांत सोडचे आदीं तातूंत जनरेटर वा एलईडी नुस्तेमारीचे कसलेंच सामग्री ना हाची खात्री करपाची अर्द. कोस्ट गार्डान सरप्रायज इन्स्पेक्शन करचें. सरकारान केंद्रा कडेन उलोवन खंय आनीक पेट्रोल बोटी घेवच्यो. We asked for inspection to be done of all the boats which are going out for fishing before the fishing starts, which is on 1st August, because the boats which have generators are using the generators for purpose of LED lights.
Otherwise, the boats don't need to have generators since the motors are equipped with alternators to run normal lights and normal fishing gear and so on. The state government filed an affidavit wherein they have stated that they are carrying out inspections. They have asked their officers, they are looking around. The central government also said that they are doing inspections on the high seas, but the fact remains that the petitioner says that there are at least 450% of the 800 odd boats which go fishing which are using LED lights. So the court has taken this very seriously because of depletion of our fish reserves, and the court has directed that before the boats go out, there will be a proper inspection carried out both by the Department of Fisheries and by the Coastal Police, both of them, to see that there is no equipment which can lead to the use of LED lights while fishing. Also bull trawling or pair trawling, all this should not happen. And the court has also asked the department to expeditiously process its applications for additional boats, because the department says they have only 2 boats. And the court has said that serious action should be taken against any vessels which are found with equipment going out to the sea which can use LED lights. The matter is now posted for 17 September. In the meanwhile, the department has said that they would call a meeting of the Coast Guard and the various departments, the Coastal Police, and also invite the petitioners so that further suggestions can be discussed and examined on how this bull trawling can be effectively stopped as per law. The court has not specifically passed any order. Earlier there were order passed that Fisheries Department and Coast Guard etc. should keep a watch and some deterrent steps should be taken. Today the court said, in fact there is suggestion today, more than the arguments, it was a matter of discussion. Today the court has also discussed the matter with us, and the suggestion came that there should be some meeting held between the stakeholders, like for example the Coast Guard officers, the Goa Coastal Police officers, the marine officers, and maybe petitioners also will be involved. There will be a meeting held, and how this problem can be solved, because the court also has said, we have also said that we are not going to take this as an adversarial litigation. This is for betterment of the society itself. So therefore such a situation is considered, and the court now recorded that we will hold one meeting, and I think 12th September is the date given by which time we will file another affidavit in the court stating what has progressed from today till 12th of September. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. ईडी अधिकारांचेर सुप्रीम कोर्टाचो शिक्को, केंद्राक थकाय, समन्स, अटक, इन्क्वायरी करपाचे PMLA म्हळ्यार मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या सकयल ईडीचे अधिकाऱ्यांचेर सुप्रीम शिक्को. ईडीच्या अधिकारांक आव्हान दिवपी याचिका सुप्रीम कोर्टा मुखार आशिल्ल्यो. ईडी, SFIO वा DRI हे पुलीस न्ही, हेयूय सुप्रीम कोर्टान स्पष्ट केला. गोंय पुलिसेचे 8 हेड कॉन्स्टेबल टायट जावन गुंडागिर्दी केली म्हूण सस्पेंड. 3 ट्रॅफिक हेड कॉन्स्टेबल आनी 5 हेड कॉन्स्टेबलांचो ग्रुप सांगोळडा एका रेस्टॉरंटात पार्टी करूंक गेल्ले. थंय विला वयल्यान वाद. रेस्टॉरंटात पोलिसांनी धुमाकूळ घालो. प्रकरण चडार पडटा ते पळोवन रेस्टॉरंटवाल्यान पोलिसांक आपयले. 8 टायट पुलीस सस्पेंड. चवकशी चल्ल्या. SGPDA नुस्त्या मार्केटाची दशा पळयल्यार लोक नुस्तें खावपाचें सोडटले. सगळे मार्केट भर बुरशेपणां, चिखल, घाणी. होलसेल नुस्तेकार बोवाळ मारतात. PDA फक्त पयशे घेवंक येता, मार्केटाचे मेंटेनन्साचे पडिल्लेच ना. FDA मंत्री विश्वजितान खंय लक्ष घालचें. मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर करचे परस जमिनी कॉन्क्रीट घालून दिल्यार खंय खूब जालें. आज आमी बॉक्साचे नुस्तें आसा, गाडयेचें नुस्तें सदां जमनीर देंवयन आनी थंयच्यान आमी ते वेरायटी कितें कितें सेपरेट नुस्त्या ते दवरून दिताले. पूण आज आमकां बॉक्सार देंवपा पडलें. बॉक्स धरून तेजेर बॉक्स दवरपा पडलें पलटी मारून. परिस्थिती म्हळ्यार पांय 1-1 फूट भितर वयता.
इतलो दाट चिखल आसा, किडे भरल्या, उदो भरला, एंटायर मार्केट म्हणटा ती न्ही सारखे मॅस जाल्ली आसा. पूण हे कोणाकूच दिश्टी पडना. हेल्थ कॉन्शियस कितले हेल्थाचे कितले प्रॉब्लेम जावपाक शकता. 5000 स्क्वेअर मिटर एंटायर मॅस जाल्ली आसा आनी PDAचे मनीस थंय गेटी भायर 5-5, 10-10 लोक आसा, फकत पयशे घेतात. थंय कितें तांकां फेसिलिटीज जाता ती पळयना आनी मार्केटा भितर चिखल जे भरला पळय आनी उदो जाला, किडे पडल्या ते पळयले जाल्यार न्ही ते कोण नुस्तें खावचोच ना. पूण कोणाक पडोवन गेल ना. PDA पळयत ना मार्केटाक. आमी लास्ट वीक हांव PDA कडेन गेल्लो, मेंबर सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट केली. हांवें म्हणलें कितें तरी कर, सद्याक टेम्पररी कितें तरी घालून दी. तें देखून तो करपाक तयार ना. अरे तुमी दिसाक आतां 50,000 ते 1 लाख कलेक्शन घेवन वयतात. एवरेज 50,000 to 1 lakh कलेक्शन जाता हे दिसान. आनी तातूंत तुमकां थोडे पयशे डिस्पेस करून ते मातशी टेम्पररी कितें तरी अरेंजमेंट करपाक जायना. आयज नाल्यार फाल्यां आमी एक मेमोरंडम, एक रेकमेंडेशन आमी विश्वजीत राणीक दिवपा आसा. तो हेल्थ मिनिस्टर आसा, ताका एक दिवपा आसा. सद्या मार्केटाची परिस्थिती कितें आसा ते एवरी टायम आमी PDAक वचून सांगलां आमकां येदी व्हडली मार्केट हें कन्स्ट्रक्शन नाका. सद्याक ती 10,000 स्क्वेअर मिटर आसा ती, थंय तुमी कॉन्क्रीट करा आनी थोडे शट बांदा आनी पुरो इतलेंच पुरो म्हणिल्लें. 1 ऑगस्टा सावन दर्यांत नुस्तेमारी सुरू. 2 म्हयने गोंयकारांनी गरोवणी आनी मानशेचे नुस्त्यार काडले. श्रावण सुरू जावच्या आदल्या दिसा पणजे कारंजळे रापण पडल्या ती पळयात. सुंगटां, मुड्डश्यो, बांगडे, शेतकां, वागयो, खापी, करबट धरून सगळे. श्रावणात शिवराक वाल्यांची रापणी गर्दी. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.